नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि दीप्ती काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षांत पडल्या फूट। अध्यक्ष मनोज परब आणि आमदार विरेश बोरकारान एकामेकांक फेसबुकार केले अनफॉलो। चर्चेक आयला न्ही। सरकारान उद्देगी वसाहतीक मुळाव्या साधन सुविधांचो केला आदार। आता सरकाराक फाटबळ दिवप आणि तरणाट्यांक मजत करपाची तांची पाळी। रोजगार मेळावे आयोजित केले जाल्यार कोणूच उरचे ना बेकार, सांगता मुख्यमंत्री। कसले ठोस कारण नासतना माधव खट्टराक पुलिसांनी केल्लो अटक। माधवाची जामिनार सुटका जाले उपरांत ॲडव्होकेट एन जोशीन केलो दावो। पळसकट्टा पार्सेकार फूड्स कंपनीच्या दनयान थळाव्यांची घरां बेकायदेशीर आशिल्ल्याची केल्या कागाळ। न्याय मागतात ताका लागून आमचे आड केल्यात कागाळी। मात न्याय मेळसर आंदोलन दवरतले सुरूच, थळाव्यांची स्पष्ट भूमिका। वाळपय वाठारांत पिवपाच्या उदकांत सापडली नूडल्स सारखी कीड। लोकांमदीं पातळ्या भिरांतीचे वातावरण। भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी उदकाचे नमुने धाडल्यात तपासणी खातीर। आणि दिवचले बाजारात वेगवेगळ्या जातीची मिरसांग विकपाक जाल्या उपलब्ध। 1100 ते 1200 रुपया किलो अशे गावठी मिरसांगेचे आसात मोल। अंदू गावठी मिरसांग तिखट जावपाची आसा शक्यताय। आता खबरो विस्तारान। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात अंतर्गत आशिल्ल्या कोफुसांवाचेर आता परतून चर्चा सुरू जाल्या। पक्षाचो अध्यक्ष मनोज परब आणि आमदार विरेश बोरकार हांणी एकामेकांक फेसबुकाचेर अनफॉलो केल्ल्याची गजाल मुखार आयल्या। हाका लागून कार्यकर्त्यां मदीं गोंधळ निर्माण जाला। आता सोशल मिडियाच्या बळग्यार तयार जाल्ल्या ह्या पक्षात नेमके कितें चल्लां हाचेर प्रश्न उपरासल्यात। फाटले कांय दीस जाले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात फूट पडिल्ल्याच्यो आरत्यो परत्यो चर्चा सुरू आसात। आक्षेचो पंच वांगडी जुलियस आल्मेदा हांणी मनोज परबाचेर केल्ल्या टिप्पणी वयल्यान वादाची सुरवात जाल्ली। जुलियस आल्मेदान मनोज परबाच्या स्वभावाचेर आनी पक्षात आशिल्ल्या ताच्या पदाचेर मनोज परबाच्या एका खास मनशा कडेन प्रस्न उपराशिल्ले। आरजीपीच्या पदाधिकाऱ्यांनी बसका घेवन जुलियस आल्मेदाचेर फोग काडिल्लो। ताचे उपरांत आरजीपी पक्षान जुलियस आल्मेदा आपल्या पक्षाचो वांगडी न्हू म्हूण घोशीत करीत ताका पक्षांतल्यान काडून उडयल्लो। मात आमदार विरेश बोरकारान आपूण जुलियस आल्मेदा बरोबर सतत आसतलो अशें घोशीत केले। उपरांत 2 दिसा पयलीं विरेशान जुलियस आल्मेदा वयल्यान पक्षात अंतर्गत जाल्लो वाद मिटयतले म्हूण सांगिल्ले। पूण पार्टीचो खजिनदार अजय कुलकर सांगता, जुलियस आल्मेदा हे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे वांगडी न्हू, ते खातीर ताका पक्षात परत हाडपाचो प्रश्नूच येना। पळय तो आमचो इंटरनल मॅटर आसा। आतां सद्याक तेजेर डिस्कशन चालू आसा। आजून हांव तुमकां तेजेर आतां व्हडलें कांय सांगपाक शकना, पण तो इंटरनल मॅटर सो तेजेर हांव व्हडलें तुमकां सांगना। पळय तो डिसिजन कसो कितें जाला तेजेर आमी तुमकां लेटर ऑन स्टेजीर ब्रीफ करतले, पण आतां सद्याक तरी हांव तेजेर कांय तुमकां स्टेटमेंट तो बरो एक जॉईंट मेंबर सुद्दां बरो तो लिडर सुद्दां काडो म्हणजे तुमकां खंयतरी वीक परत कशें जालें। पळय कशें आसा, हें सगळें सारकें आसा, पण हांव तेजेर आतां तुमकां सद्याक स्टेटमेंट दिवंक सोदना। आनी ते स्टेटमेंट समज एकाचे 2 स्टेटमेंट जाता मागीर बगतात की तेचेर पावता। सो ताका लागून हांव तुमकांय मागता की आमचे भितर कितें आसा आमी ते बरे भशेन कितें आसा तें करता। पळय कशें आसा, हेजेर थोरायन जेन्ना हांव आमच्या जो पंच मेंबर तेजे कडेन हांव उलयल्लो आसा, सो कितें आसा हांव तेंचे बरे भशेन कितें आसा तें ट्राय करता, सॉर्ट आउट करपाचें कितें आसा तें। सो आमी प्रयत्न करतले। जे आम्ही 11 तारीख पब्लीक नोटीस काडला ती एक्चुअली जेंकां जे आतां भायर सगळे उलयता तांकां जर वाचपाक कळटाली जाल्यार इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तेजेर आमी क्लियर बरयलें की जुलियस जो कोण आसा तो आमचो मेंबर ना म्हणून। तो केन्ना आमचो मेंबरूच नासलो, रेजिस्टर्ड मेंबर नासलो। आनी जेन्ना तो कितें वायट करता जे आमी ते एसर बरयल्ले आसा लेटराचेर पब्लीक नोटिसाचेर आनी जे पार्टेक अफेक्ट जाता तेन्ना आमी एक पब्लीक नोटीस काडटा आनी सांगता की तो मेंबर जो तो आसा, तो मनीस जो आसा तो पार्टीसान तेजो कांय संबंध ना म्हणून। कित्याक जेन्ना तो डेरोगेटरी कमेंट्स पार्टीचेर घालता, पार्टीच्या नांवान घालता, मागीर कम्युनल पोस्ट घालता न्हू, आनी मागीर प्रेसिडेंट नाजाल्यार जे लिडर्स आसा, सीईसी आसा, सगळ्यांक डिसओबे करता, इन्सल्ट करता,
MLAचे डायरेक्शन्स फॉलो करना हे सगळे कंडिशन्स आमी बरयल्ले आहा विथ प्रूफ आमचे कडेन ते सगळे आसा लेटर आमी बरयल्ले आसा ताका आमी रिमूव करपाचो टर्मिनेट करपाचो एक्स करपाचो प्रश्नूच येना. मजगती पक्षांतर्गत आशिल्ले वाद आता परतून एकदा उक्ताडार आयल्यात. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परब आणि आमदार विरेश बोरकार हांणी एकमेकांक फेसबुकाचेर अनफॉलो केल्ल्याची गजाल मुखार आयल्या. हाका लागून कार्यकर्त्यांमदी गोंधळ निर्माण जाला. सोशल मीडियाच्या बळग्याचेर तयार जाल्ल्या पक्षात नेमके कितें चल्लां ते कळपाक आता मार्ग ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकारान उद्देगीक वसाहतीक मुळाव्या साधन सुविधांचो आदार केला. आता सरकाराक फाटबळ दिवप आणि गोंयच्या तरणाट्यांक मजत करपाची तांची पाळी आसा अशें मुख्यमंत्री सावंत उलयलो. गोंय राज्य मनीसबळ उदरगत महामंडळांनी वेर्णा उद्देगीक वसाहतीन सुमार 1300 रित्या पदां खातीर रोजगार मेळावो यशस्वीपणान घडोवन हाडलो. ह्या उमेदवारांक बेगीनूच नियुक्तीपत्रां मेळटलीं. सगळ्या उद्देगीक वस्तुकेंतल्यान अशे उपक्रम जावचे. सरकाराचो पुराय तेंको आसतलो. दर म्हयन्याक अशे रोजगार मेळावे आयोजीत केले जाल्यार गोंयांत कोणूच बेकार उरचे ना अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. आयकात. आम्ही एक स्टेप फुडें वचून आवर गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन अलॉंग विथ द VI वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट जो हालींच प्रोग्राम कंडक्ट केलो. अप्रॉक्सिमेटली 1300 वॅकन्सीज आणि ह्यूज रिस्पॉन्स फ्रॉम द गोवन यूथ आमकां त्या कार्यक्रमांतल्यान मेळ्ळो. म्हाका खात्री आसा की हो वीच वील कन्वर्ट म्हणजे मॅक्झिमम गोंयकार तितूर जॉईन जावपा खातीर आमी प्लॅन केला. 2 किंवा 3 तारखेक तांकां ऑफर लेटर्स थ्रू द गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान अप्रॉक्सिमेटली 1300 लेटर्स आमी पयल्या फेजीत दितले. पण ह्याच पद्धतीचे कॉर्पोरेशन्स म्हाका सगळ्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी कडल्यान जाय. वी हॅव स्टार्टेड विथ द वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट आणि ताच्या खातीर आमी तांकां लागपी एवरी सपोर्ट वी आर रेडी टू गिव. म्हणजे आमी म्हणटा तसो ट्रान्सपोर्ट सपोर्ट आसतलो कारण ऑलवेज वी हॅव सपोर्टेड फॉर द इंडस्ट्रियल इस्टेट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. आता तुमची वेळ आसा की तुम्ही गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाचो, तुम्ही गोंयच्या भुरग्यांक सपोर्ट करपाचो. ओके, तुम्ही गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाक सपोर्ट करपाचो. म्हणून म्हणजे फर्स्ट इनिशिएटिव्ह वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटान घेतली. ताच्या बरोबर आशिल्ले ताजे सगळे मेंबर, नॉट ओन्ली द कल्पक बट ऑल द मेंबर्स, more than the 25 companies have participated in this टेस्टाच्या आस्पोत. म्हणून पहिल्या फेजीत जेन्ना 1300 लेटर्स आमी दितले आणि दर म्हयन्याक आमी जर एका इंडस्ट्रियल इस्टेटीत अशा पद्धतीचे जर कॅम्प्स लावपाक शकले आसत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांत आनी अनएम्प्लॉयमेंट उरचो ना. म्हणून हांवें म्हटलें की दिस इज ऑल्सो द रायट प्लॅटफॉर्म फॉर मी टू कम्युनिकेट विथ यू पीपल. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आसतले हाची हांव अपेक्षा करता. पार्सेकर फूड्स कंपनीच्या धन्यान पळसकट्टा वाठारांतल्या थळाव्यांची घरां बेकायदेशीर आशिल्ल्याची कागाळ पंचायतीत दाखल केल्या. पार्सेकर फूड्स विरोधात आमी न्याय मागतात, ताका लागून आमच्या आड ह्यो कागाळी दाखल केल्यात अशें थळाव्यांनी पत्रकार परिशद घेवन सांगलें. कंपनीच्या धन्यान 18 नागरिकांचेर न्यायालयात कागाळ दाखल केल्या अशें थळावे सांगतात. ही दादागिरी आमी खपोवन घेवचे ना. निमाणो निर्णय जाय मेरेन आमचें आंदोलन चालूच उरतलें अशें थळाव्यांनी स्पश्ट केलां. मोल्या पळसकट्टा पार्सेकर फूड्स कंपनी आड आंदोलन करून थळावे लोक न्यायाची वाट पळयतात. फाटले कितलेशेच दीस जाले थळावे ह्या कंपनी आड आंदोलन करीत आसा. कांय दिसा पयलीं पंचायतीन ह्या कंपनीची पळोवणी केल्ली. उपरांत मंगळारा पार्सेकर फूड्साचो धनी प्रभंजन पार्सेकर हाका पंचायतीन कारणां दाखय नोटीस जारी केल्ली. तशेंच 7 दिसां भितर गरजेच्यो परवानग्यो सादर करपाक सांगल्या. मजगतीं कंपनीच्या धन्यान पळसकट्टा वाठारांतल्या थळाव्यांची घरां बेकायदेशीर आशिल्ल्याची कागाळ पंचायतीत दाखल केल्या अशें थळाव्यांनी पत्रकार परिशद घेवन सांगलें. आमी आंदोलनां करून न्याय मागतात, ताका लागून आमच्या आड ह्यो कागाळी दाखल केल्यात. ताणें 18 नागरिकांचेर न्यायालयात कागाळ दाखल केल्या अशें थळावे सांगतात. थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण न्यायालयान कंपनीत मशिनरीची दुरुस्ती करपाक परवानगी दिल्या. आंदोलना वेळार जो रस्तो आडयल्लो तो उक्तो करचो असो आदेश न्यायालयान दिल्यान आमी तो रस्तो उक्तो केला अशें थळावे सांगता. आमकां न्याय मेळसर आमी आंदोलन सुरूच दवरतले अशी स्पश्ट भुमिका थळाव्यांनी घेतल्या. आयकात. आमी पळसकट्याचे विलेजर्स फाटले 25 दीस आमी आंदोलनाक सत्याग्रहाक बसला. पिसफूल एजिटेशन आमचे अगेन्स्ट पार्सेकर फूड. सो काल आमकां एक समन जालें. कोर्टान सिवील आमकां आपयल्लें आनी ताच्या भितर एक ऑर्डर पास केली कोर्टान, ऑनरेबल कोर्टान, की ताका जो तेजो एक्सेस रोड आहा ताजो एक्सेस दिवचो टू हीज फार्म. सो बेसिकली जर ताका परमिशन दिलेलें ते बेस्ड ऑन ताका ताचे जे मेंटेनन्स वर्क आहा ते करपाक लागून रादर दॅन
तेजो प्लांट स्टार्ट करपाक कांयच परमिशन दिवंक ना बिकॉज तेजें लायसन एक्सपायर जालेलें आसा. सो इफ सपोज तो अशें कितें फॉल्स क्लेम करता जाल्यार ताचेर कोणी विश्वास करचो न्ही. कोर्टान ताका अंडर कंडिशन ताका दिला की तेणी कांयच प्लांट ते कितें स्टार्ट करूंक जायना, फक्त ताचें कितें मेंटेनन्स वर्क आहा तें तेणी करचें. आमी एज्युटेशन आमच्या फाटल्यान घेवंक ना. आमी कोर्टाच्या ऑर्डरीक रिस्पेक्ट दिवन आमचो जो प्लेस आहा तो मातसो शिफ्ट केला, थंयसरूच आसा. आतां ऑलरेडी कायद्यान आपलें काम चालू केलां न्ही. सो ऑलरेडी ताका शोकॉज गेलेली आसा, टायम पिरियड दिलेलो आसा. 30 तारखेक कोर्ट हियरींग आसा. सो आमी ज्युडिशियरीक रिस्पेक्ट दिवन आमी रावला कितें डिसिजन येतलें. सो त्याच्या पयलीं आमी काय तितलें हें करची ना. बट इन केस मेळना जाल्यार मागीर फुडलें डिसायड करतली. तशेंच आमकां आमदारूय हेल्प करता. तेणी एडमिनिस्ट्रेशनाक सांगलां की तुमी जाता तितले बेगीन कितें आहा तें तेंचे मॅटर लायक विदीन लिगल आस्पेक्ट यू आर सॉल्व इट. हांगासर बायलांक तो गुंडा म्हणपाक लागलो. दॅट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. आनी तशेंच तो जो केसीस घालता घरांचेर, आमी सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता आमी ह्या गांवान आमचो धनगर समाज आमी आयज येवन रावंक ना. आनी अशे लोक येवन जेन्ना खंयच्या तरी आमच्या गांवच्या लोकांक भिवयता आनी अशें सांगता की तुमी आपणाक हें करूंक दिना जाल्यार तुमची आपूण घरां डेमॉलिश करता. दीस इज नॉट करेक्ट अँड दीस इज नॉट डेमोक्रेसी. बाबा तूं लिगली कर. ह्या गांवान तें अलाउड ना, दॅट मिन्स अलाउड ना. तूं कितें लूप होल्स आनी लोकांचे बेश्टी कितें सांगून लोकांच्या भितर भंय क्रिएट करून तुमकां जाय तें करूंक शकना. अशें कोण भायल्यान येतलो आनी आमी ज्या ह्या गांवाक जेंच्यांनी घडयला त्या घडयल्ल्या लोकांक तुमी धमकी दितात. दॅट मिन्स वेअर आर द गोवन्स खंय उरले ते? आमचोच गांव आमचेच घर आनी आमकांच सांगता तुमची घरां मोडटा म्हणून. ही खंयची दादागिरी? ही खपोवन आमी तरी घेवची. बेजिकली आमचें आंदोलन आसा तें आमकां एक फायनल रिजल्ट मेळ्ळ्या मेरेन आमी चालूच दवरतले आंदोलन. तेच्या भायर ज्या वेन पंचायत आतां वता एट प्रेजेंट त्या वेन आमकां दिसता की हो इश्यू डेफिनेटली रिसॉल्व फास्ट जातलो. कारण तेजे जे इलिगल आशिल्ले ते इन्स्पेक्शन करून पंचायतीक ऑलरेडी इलिगल मेळ्ळेले आसा आनी तेज्या थ्रू पंचायत फुडलो प्रोसिजर आमकां दिसता की फास्ट ट्रॅक करून आमकां बेगींतल्या बेगीन इश्यू रिसॉल्व जावपाक जाय एज पर स्ट्रॅटेजिकली जर गेले जाल्यार. खंय ना खंय इलिगल आसा हो सगळ्यांक कळिल्लें आसा तो इलिगल आसा. आनी आयज तेकाय कळ्ळें की आपले ज्या पद्दतीन आपले अगेन्स्ट सगळो कारोबार वता त्या पद्दतीन आपुणूय शाणटा. त्या बेजिसाचेर तो आयज खंय तरी आपल्या बरोबर गांवाचेरूय फॉल्स एलिगेशन करून गांवाकूय आपूण रिवेंज घेतलो हे स्ट्रॅटेजी लावन तो फुडें वता. पूण तेका सांगपाक सोदता की तुज्या ह्या स्ट्रॅटेजीक आमी बळी पडचे ना आनी हे अशे जर लोक आसा ह्या लोकांची दादागिरी आमी खपोवनूय घेवचे ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. वाळपय वाठारात एका नागरिकाच्या घरातल्या नळाच्या पिवपाच्या उदकात नूडल्स सारखी धव्या रंगाची कीड सापडल्या. या प्रकाराक लागून नागरिकांमदी भिरांतीचे वातावरण निर्माण झाला. तसेच उदका पुरवणेचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासल्या. हे घडणुकेक लागून भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी उदकाची पोवणी करून उदकाचे नमुने तपासणे खातीर धाडल्यात. पळयात. वाळपय वाठारात एका नागरिकाच्या घरातल्या नळात पिवपाच्या उदकात नूडल्स सारखी धव्या रंगाची कीड सापडल्या. या प्रकाराक लागून नागरिकांमदी भिरांतीचे वातावरण निर्माण जाला. तसेच उदका पुरवणेचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासल्यात. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग हाची दखल घेवन पिवपाच्या उदकाची तपासणी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. काल न्हाता आसतना जेन्ना हांवें नळ ऑन केलो तेन्ना बालदेन किडो पडलो. तेका मातसो म्हाका डावट मारलो. मातसो हांवें पळयल्लो ह्या किड्याक पयलीं म्हणून हांवें हें केलें. मातसो तो काडलो आनी सायडीन डब्यान घालून दवरलेलो. तो एक धवो आसलो मातसो म्हणून म्हाका मातसो डावट पडलो आनी लांब आसलो तेका लागून हांवें तो काडून दवरलो. आनी आयज सकाळीं परत तशेंच जालें. बालदेन परत मेळ्ळो. सो आतां तुमचे ते ऑफिसर येयल्ले न्ही तेंच्यांनी चेकिंग व्हेला. तेंच्यांनी कितें सांगलेलें आहा? तेंच्यांनी सांगलां कितें तेंच्यांनी सॅम्पल हाडलेले आहा ते आतां पणजे धाडटले म्हणटाले आनी चॅक करून मागीर रिपोर्ट सांगतले म्हणटाले. आतां रातचो व्हेला आनी आतां सकाळीं मेळ्ळा तो दोनी घेवन गेला. आनी तुमकां आतां उदक पिवं नाका म्हटलें नळाचें सद्या? हय सद्या नळाचें पिवं नाका म्हटलां. टँकर धाडटा म्हणटा सांगलां तेंच्यांनी. हय. सो अशे प्रकारे तुमकां आनी पयलीं केन्ना असो दिसलेलो बी? ना 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 हे फर्स्ट टायम जाला. फर्स्ट टायम. मजगती भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित नागरिकाच्या नळाचे उदक तपासले. उदकाचे कांय नमुने तांच्यांनी तपासणी खातीर व्हेल्यात. उदकाचो रिपोर्ट येता म्हणसर लोकांक टँकराच्या उदकाची पुरवण करतले अशें भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगले. आज आमकां कंप्लेन आयिल्ली रिगार्डींग कोण फॉरेन पार्टिकल्स उदकान मेळ्ळ्या म्हणून सिद्धेश च्यारी यांच्या कनेक्शनान.
सो आमी येवन चेक केले जाल्यार तेंच्या कनेक्शनाक आमचे जे प्रायमरी चेक टेस्ट आसता क्लोरीन, ती क्लोरीन मेळटा आनी बाकीच्याय कनेक्शनाक आमी चेक केल्यार क्लोरीन मेळटा, पूण तरी एज अ प्रिकॉशन म्हणून आमी ती सगळी पायपलायन वॉश आवट करता आनी तांकां सांगला की आमी जो मेरेन आमचे टेस्ट दोन तीन सॅम्पलाचे आमी वॉटर सॅम्पल्स घेतले आनी टेस्ट आमी पणजे धाडटा फॉर चेकिंगेक. तो जो मेरेन ते रिपोर्ट येना तो मेरेन आमी हांगा टँकर सप्लाय दितले तांकां. ही एरिया बंद हे एरियेचें उदक आमी स्टॉप करता. अशीच प्रकारची आनी कोणा कडेन तुमकां अशी कंप्लेंट ना, आनी कोणाचीच कंप्लेन येवना आनी आमी सायडींच्याय कोणाची ना, तेंच्याच एकट्याच्या कनेक्शनाक ही कंप्लेन आसा. ओके, पण राती बी तांकां मेळ्ळा, परत आज सकाळी परत उदकान हय, मेळ्ळा. म्हणून आमी प्रिकॉशन्स घेतला की आमी ही एरिया सगळी लायन जी आसा हे एरियेची ती वॉश आवट करता, फूल लायन वॉश आवट करतले. आनी हेचे कितें आसा की ही एकूच लायन आमी सेपरेट लायन हाडल्या प्रत्येक वार्डाक वाळपयच्या टाके वयल्यान. सो ह्या एका खातीर सगळ्या वाळपयक प्रॉब्लेम कांयच जावचो ना. वाळपे हांगासले एका 4 कुटुंबाच्या घरान जेन्ना नळाचें उदक चालू केलें तेन्ना घरांतल्या नळांतल्या उदकान एक कीड सापडली. ती सारकी धवीधवीत आसलेली आनी नूडल सारकी आसलेली. आनी हेजी जी खबर जेन्ना गोमंतकाक कळ्ळी तेन्ना गोमंतकान हेजी तातडीन न्यूज केली आनी तेजे मागीर जे प्रशासक आसा, संबंदीत खातें आसा, हेंच्यांनी तातडीन हांगासर येवन भेट दिवन तेजी जे सॅम्पल आसा हे तेंच्यांनी हस्तगत केलेले आसा. सविस्तर म्हायती अशी की सिद्धे च्यारी ह्यो वाळपे हांगासर रावपी हेंच्या नळाच्या उदकाक एक कीड सापडली आनी तेजी जेन्ना काल रातची ही घटना घडलेली आनी आयज सकाळी परत तेंच्यांनी नळाचें उदक चालू केलें तेन्ना सुद्दां आयज परत तशीच प्रकारची कीड तांकां मेळिल्ली आसा. ह्या प्रकरणी वाळपे जो पाणी पुरवठा खात्याचो जो एई आसा तेंच्यांनी हांगासर घटनास्थळी येवन तेंच्यांनी पाणी केली आनी तशें जे सॅम्पल आसा रातचे आनी आयचे हे दोनूय तेंच्यांनी घेतलेले आसा. आनी तेंचे जे केमिस्ट आसा ते सुद्दां हांगासर येयल्लो आसा आनी बाकीचे जे कर्मचारी आसा तेंच्यांनी जे सॅम्पल उदकाचे नमुने घेतलेले आसा तशेंच जे कीड आसा ती सुद्दां तेंच्यांनी हस्तगत घेतलेली आसा. आनी सद्या जे सॅम्पल आसा हे तेंच्यांनी लॅबान धाडलेले आसा. तशेंच हांगासर तेंच्यांनी जे हांगातलो वाडो आसा ह्या वाड्यार उदकाची जी पुरवठो आसा तो सद्या तेंच्यांनी बंद केलेलो आसा आनी जी पायपलायन आसा ही वॉश आवट केलेली आसा. तो पर्यंत उदकाचो जे नमुनो आसा हेजे जो अहवाल येयना तो पर्यंत हांगातल्या लोकांक सद्या टँकराचें उदक दितलें. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान रिपोर्टर सपना सामंत. कोलवा 18 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचेर 4 ते 5 जाणांनी हल्लो केल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. ह्या प्रकरणात कागाळ दाखल करूं नाका अशी धमकी संबंदीत चल्याक दिल्ली तशेंच ताच्या आवयक लेगीत बडयल्लें. ह्या प्रकरणात लाविन फर्नांडीस हांणी कोलवा पुलिशेंत कागाळ दाखल केली. ह्या प्रकरणात बेगोबेग पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून अटक करपाची मागणी तांणी केल्या. घराको गेलो मामी चोवपा न्हू, मामी कॉल केल्लो. मी घराको एकलो पडलो, मामीगे बायक काडली, मामीगे बायकी टुना पयशे बी आहले. सो हांव भायर सरता आसतना थिंगा तो चेडो कोण मालचूर थंयच्यान तेणें 5 जाणां चेड हाडय आनी तेगे फ्रेंडा हाडय आनी मुगे बायकी हाडयले आनी म्हाका अशें करून भितर वयले आनी गिटीचे मारले तेगे एकल्या फ्रेंडा. एकल्या हातीन धुला, एकलो मूठ मारीत आहलो तोंडाची, आख्खे नाका बी रगत ओट बी सुजलोले. मी म्हाका उबान मागीर थिंगा गेरेजीको झुमणी मारलो आनी मागीर तो डेल्ड्रो आहा तो अशें करून दूर घेवन बांदपा आहलो आनी मारपा आहलो. मागीर ती दूर काडी म्हगे अशें करून आपली घुमट्या वयल्यान आमी ताणें फुगा बी केल्ले अशें करून आख्खे मार्क्स बी हाय म्हगे घुमटे हेचे. ते कितें मात तूं म्हाका म्हणपा तूं गावडूल म्हणपा लागलो. हांव गावडूल जाल्यार कोता येता. हांव आजून पासून घे घोवा बगले म्हणून सांगिल्लें तुगे मामा भाशेन न्हू म्हळें कुतोर म्हळें तेच म्हणटोर तेणें येतो हातोर काडलो म्हणजे तोकलेर मारपा आलो कोण काण गेल तेजो काण गेल म्हणटोरी म्हजी केंसां दोली तेन्ना वयर जावन सोकला मारली म्हाका. मुगे एरिंग बी आहलो ते ना जावन मुगे कानाचे आनी मुगे तुला न्हू पयशे आहलोले हांव नुस्तें इकून तेन्ना येयलोले आनी मुगे तितू पयशे आहलो सगळे तेणी फोट मारून मागीर पयशे बिशे वेलेंकीन सायबीन आहलो तितू फोट मारून आख्खे रस्ते गेले. मुगे डॉक्युमेंट आहलो गाडयेचे सगळे ते कांयच मेळना म्हाका. This should have not got delayed. She is first of all a woman. Secondly, to Gaudi Mutta, it is an atrocity act. Very next moment, FIR should have been registered. Third thing, he is just gone to 18 now. आता तो माशे तो लियो प्रायो एज जालोले मायनर जाता आलोलो. आता 18 लागोली 18 म्हणून तो मेजर जाता. आता हेतू बारीक मनशाकू 4 जाण मेण मारप and no action has been taken by the police at that very moment. It was quite surprising for me. And ते मान आणि तेका रोखत येताली पुलीस स्टेशनार येयला तेदोना आनी तो इंस्टाग्रामाचेरू हांव तुका हें दाखयता तेजेरू इंस्टाग्रामाचे पुलीस स्टेशनाचे ए न्हू तो एसोलो हें घात म्हळ्यार स्नॅपचॅट घात म्हळ्यार स्नॅपचॅट गायला
यो आनी म्हूण घात तो आतां माताय तांकां आनी यो म्हूण स्टॅम्प चॅट घाता पुलीस स्टेशनाचेर रावन म्हळ्यार लॉ हॅज कॉलेप्स्ड. लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन सारकें कॉलेप्स जालो हा. पुलीस स्टेशनाचेर येवन स्टॅम्प चॅट घासपुसा न्हू कंप्लेन केलो हा. कंप्लेनंटा न्हू आपय नाळा आनी तुम कितें काय म्हळ्यार यो म्हूण कित्या लागून न्हू तेगे प्राय मिनिस्टर माय मिनिस्टर म्हाका खबर ना आतां मिनिस्टर आनी सांगोच हुंय तुमकां कितें जात तें कोराय म्हूण कोणाचें कांय करूं जायना म्हूण आपणाक. सो आतां पियान कितें सांगलें तुका? पियान FIR रजिस्टर केला. सो आय एम थँकफूल टू PI विक्रम फॉर रजिस्टरिंग एन FIR अगेन्स्ट. आनी कोण ते आतां तो हुंय आय डोंट नो हू इज दीस पर्सन. हो हुंयचो बाणाले हुंय. नाव आय डोंट नो हू इज दीस पर्सन. आतां तेजे बारबर हुंय आनी चौग जाण आहले. सो तेय कोण ते एरेस्ट जावपाक जाय. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ल्या प्रकरणात अटकेत आशिल्ले दुबावित गौतम खट्टर हाका उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो. पर्वरी पुलीस कोटयेंत आसतना छातयेंत दुखत आशिल्ल्याची कागाळ गौतम खट्टरान केल्ली. उपरांत ताका पुलिशेच्या बंदोबस्तांत बेगोबेग हॉस्पिटलांत व्हेलो. भलायकेच्या तपासणे उपरांत ताका हॉस्पिटलांतल्या प्रिझन वॉर्डांत दाखल केल्लो. सांतांद्रे कलम 39 खाला जमनी रुपांतराची केस आता न्यायालयात पावल्या. सरकारान ही जमीन रद्द करपाच्या निर्णयाक उद्देशकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिला आणि न्यायालयान राज्य सरकाराक नोटीस जारी केल्या. आमदारांच्या आंदोलना उपरांत घेतिल्लो हो निर्णय मनमानी आणि बेकायदेशीर आसा असो दावो याचिकादारांनी केला. मजगती 6 सप्तकां भितर जाप सादर करपाचो निर्देश न्यायालयान गोंय सरकार आणि TCP खात्याक दिला आणि फुडली सुनावणी 17 जूनाक जातली. आता सगळ्यांचे लक्ष या प्रकरणात सरकाराची भूमिका कितें आसतली हाचेर आसा. पळयात. सांतांद्रे मतदारसंघाचे आमदार विरेश बोरकर हांणी फेब्रुवारीन एक आमरण उपोषण केल्लेलें आनी 39A अंडर जे आपल्या मतदारसंघान जितले प्रोजेक्टाक परमिशन दिल्ली ती रिवोक करची अशी मागणी केल्लेली. आनी मागीर आमरण उपोषण आसल्या कारणान मुख्यमंत्र्यान ताची दखल घेवन ते रिवोकूय केले. आयज जे परमिशन रिवोक केले ते कशें केले आनी ताका कितें प्रोसेस फॉलो जाला ह्या सगळ्याचें उत्तर मागपा खातीर पेटिशनरान 2 गोंयांतले मोठे उद्योजक हेंच्यांनी मुंबय हायकोर्टान एक पेटिशन फायल केला आनी त्याची दखल घेवन मुंबय हायकोर्टान TCP डिपार्टमेंटाक आनी गोवा गव्हर्मेंटाक एक नोटीस इश्यू केल्या. 17 जून 2026 आता TCP डिपार्टमेंटाक विदाउट प्रायर नोटीस टू द बोथ डेव्हलपर्स तेंचे परमिशन रिवोक कशें जालें हेचें उत्तर दिवचें पडटलें. मंत्रिमंडळाच्या बसकेत कलम 39A रद्द करपाच्या विशयाचो थाराव मंजूर जायना तो मेरेन आंदोलन चालूच उरतलें अशी जाहीर शिटकावणी फाटले सुमार 2 म्हयने जाले कानार पडटाली. 39A रद्द करपा खातीर आमदार विरेश बोरकार लेगीत आमरण उपोशणाक बशिल्लो. त्या उपरांत मुखेल शार नियोजनकाराच्या अधिकृत पत्रांत सांतांद्रेंतले सगळे रुपांतर प्रस्ताव स्थगीत केल्ल्याची घोशणा जाली. सरकारान आश्वासनां पुराय करूंक ना जाल्यार ताजे परस व्हडली चळवळ घडोवन हाडटले अशी सरळ शिटकावणी आमदार बोरकारान दिल्ली. सांतांद्रे पेटिल्ली ही मशाल आता क्रांतिकारी थारतली काय एक वेगळेच मॉडर्न घेतले ते पळोवप म्हत्वाचे आसा. मजगती आंदोलनात आशिल्ल्या चडशा जाणांक समन्स दिवन एकल्याक पुलिशेंत आपयत आसा. आमदारांची केस घाल म्हणजे आमदारांची केस घाल जाल्यार तुमगे भुरग्यांची केस घालपाक कांय व्हडलें न्हू. एश को ही मायन पायन आपणागे भुरग्यांक घरान दवरपाचें आनी एसो प्रोटेस्टा धाडपा न्हू म्हूण ही केस आयज तेम घायल्या. हेच जाल्यार म्हाका दिसता एज अ यूथ म्हाका दिसता तेमी हें एका लागून केलां. लोकां पासत उब रावल्ले हेजे मामलादारान तांकां संबंद धाडल्या. हेजे रिकॉर्डां सरकार खंय जाल्यार आमगे आमदारांचो आवाज बंद करूं सोदिता. हांव हेको सांगो सोदितां तुमकां आमचे कितले केस घाले आनी आमदारांचे कितले केस घाले आम केन्ना फाट सरपा नाय. ही आतां आमगे सरकाराक ही भिरांत लागलो आहा. तेम ती फकत आमचें नॉमिनेशन कितें घाल तेमी म्हळ्यार तूं समना काय हांव मोग रावतलें अशें म्हूण
आमी हे कोण झगडाय आमचे गोंयच भासत आमच्या छाड्या सदां उबे आसतले. टायम येयल्लो आसा की हेंच्या अगेन्स्ट परत एक प्रोटेस्ट करपाचो, कित्याक हांव जर म्हाज्या जाग्यार पर्सनल कॅपेसिटी सांगता जाल्यार आतांच हांगासर बसून प्रोटेस्ट करतलो आसलो. मात हे अंडर लिडरशीप आमच्या आमदाराच्या अंडर जाल्ले आसा. वाले विलेजर तेंचे लिडरशीप घेवन आमच्या पार्टीन आनी आमच्या सगळ्या विलेजरांनी सपोर्ट करून हो मुवमेंट फुडें गेल्लो आसा. ताकाच लागून हे जे कितें आहा तें आतां तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय. तेंच्यांनी फुडाकार घेवन हे जे चल्लां, स्पेशली जे होम मिनिस्ट्री चलयता, जे PI ट्रान्सफर करपाचे, सस्पेंड करपाचे, फक्त ट्रान्सफर केल्यान ताका परत हाडलो. सो एकूय बेजिकली जी तीन डिमांड्स आसले तिनांतली एकूय डिमांड्स आमचे सक्सेसफूल जावपूच ना. जे सांगलेले की विड्रॉ करता नाजाल्यार स्क्रॅप करता म्हणून सांतांद्राचे तेगीर आतां चॅलेंज केला कोर्टान. आनी मे बी ते भायर पडोंक शकता, कित्याक 30 दिसाचो टायम जावंक नासलो. तें जे एप्लिकेशन घातलेले 30 दिसा पयलींच ताका विड्रॉ केल्ले, ते लेटर येयल्ले. सो तेवूय आमचे अगेन्स्ट वचूंक शकता. म्हणून परत एक प्रोटेस्ट करपाची गरज आसा आनी आमदारा कडेन डिमांड करतले. But I strongly condemn once again. It is not correct upon this Mamladar or Goenkar Burge. It is not correct that he is putting 191.3 and 191.2 on the people of Goa. I मुळे हे तुवें मुजे गायला तो म्हणटा ना ते सगळ्यांचेर कितें नांव मुगे गायला, but it is unlawful assembly meetings on all those 2,000, 3,000 people or 4,000 or 5,000 people had gathered. That means he is trying to say that all those people had gone to do a riot over there. All those people were carrying deadly weapons. Oh, Goenkaranche घालतो वो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या कांय गांवांनी अजूनय रस्त्यांचे प्रश्न सुटावे जावंक ना. ग्रामपंचायत वा आमदारांनी उदरगती खातीर यत्न करून लेगीत तांच्या यत्नाक येवशें ना. सांगेवेल्या कांय ग्रामीण भागांनी राना खात्याच्या हरकतीक लागून जायत्या गांवांनी रस्त्याचें काम थांबलां. कायदेशीरपणान काम करून लेगीत रस्त्यांच्या कामाक आडखळी येतात जाल्यार जबरदस्तीन आमकां रस्ते करचे पडटले अशी शिटकावणी सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाईन दिल्या. तुम्ही वेस्टर्न घाटसान भितर आसतना सत्तरी आसतले, वाळपय आसतले, किंवा आमचे सांगे भितर आसतले, दारबांदोडा आसतलो, किंवा आमचे काणकोण मतदारसंघ आसतलो, केपें आसतलो, ह्या एरियेन भितर तुम्ही पळयलें जर जायत जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांत भितर रावपी जे एन्शंट आमचे सिविलायझेशन आसा ह्या लोकांक आयज त्रास जावपाक लागले आसात. आमी कांय प्रमाणात मानगळ आसतले, कंगला आसतले, काजूगट्टो आसतले, किंवा साळजिणी आसतले, किंवा तुडो आसतले, ह्या भागांनी रस्ते व्हरपाक आमी सक्सेसफूल प्रयत्न केले. आणि तातूंतल्यान तांचे कडेन झूंज दीत आमी आयज थंय पर्यंत रस्ते पावयले. अजून आमच्या भागांतले दापोडे म्हणा किंवा आमचो कुमारी म्हणा ह्या भागांनी, आमच्या कुत्र्याक ह्या भागांनी रस्ते अजून जावपाचे आसात. आमी जर कायदेशीर कितें जर तांच्या पोर्टलाचेर घाल म्हणटा ते पोर्टलाचेर घाले जर जाय जाल्यार ते बँगलोर दिल्ली भोंवत उरता आनी 5-6 वर्सां आमकां ताजो अंदाजय लागना. म्हणटकच सरकाराचे कडेन आमी फॉरेस्ट मिनिस्टरा कडेनय उलयतात. ज्या पद्दतीन आयज सांग्यार आमी ह्या सगळ्या संकटाचेर मात करून केल्ले आसा, ह्यो पळयतले की दुसरे कडेन सत्तरी भागान बिगान अशेंच हें आसात. पूण म्हजी प्राथमिकता आसा खंयचेय जे कितें कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करपाक जाय ते आमी पूर्ण करतलेच. पूण तेंय करना जर जायत जाल्यार फोर्सिबली आमकां रस्ते घालचे पडटले, कारण ती लोकांची गरज आसा. ते लोक 700-800 वर्सां ह्या भागांत भितर राविल्ले आसा. म्हणून आमचे प्रयत्न तुम्ही पळयतात की प्रत्येक दिसाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन आमचो संघर्श आसता की ह्या लोकांक तांच्यो मूलभूत सुविधा दिवपा खातीर. वास्को JMFC न्यायालयान गौतम खट्टराचो भाव माधव खट्टराचो सशर्त जामीन अर्ज मंजूर केले उपरांत माधव खट्टराक कोलवाळे बंदखणींतल्यान सुटका केली. 10,000च्या वैयक्तीक जामिनाचेर सुटका केली. मजगती कसलेच ठोस कारण नासतना माधवाक अटक केल्लो असो दावो आदवोगाद N. जोशीन केला. He is 18 years old. He has came in Goa for just tourist reason, and he just have pressure of all these environment. Like, try to understand. He's a student of pre-law LLB. 18 years boy he is. He can't face the media at this time, and everything will become before the media. We have mentioned yesterday during the bail application that he has no any role whatever controversy has been happening in the Goa. He has just accompanied his brother. But जो स्क्रिप्ट उसने लिखी थी, जो एक स्टेटमेंट किया था कि Madhav has not written any script. Okay. but जो वायरल हुआ था ना, Madhav has not written any script. but who has written that? I will mention. Next is that he has nothing to do with the organizer relation or with the program. Third, the Gautam, who is a capable person, he is giving the speech. Okay. And he has nothing to do
with the program and brother relationship. He was just accompanying because the program was in the Goa. Try to understand. और वो Viral, no video has been released by Madhav. नहीं है माधव इस रोल कोई भी रोल नहीं है माधव का कोई. It is clear that Madhav was arrested as they have not got Gautam. टी टाइम खबरां हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.